राज्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतींच्या मूर्त्यांची येरादारी आणि विक्री आडोवपा खातीर पर्यावरण खात्यान अबकारी आयुक्त, येरादारी खाते, पालिका संचालक, व्यावसायिक कर आयुक्त, पालिका मुख्याधिकारी आणि पोलिसांक खातीर महत्वाचे आदेश जारी केल्या। 1 ते 10 ऑगस्ट मेरेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी चित्रशाळांची तपासणी करतले, तसेच नेमांचे उल्लंघन करतल्यांचेर कडक कारवाई जातली। चौथीक लागीं म्हयनो उरला। याच फाटभुंयेर सरकारान महत्वाचो आदेश जारी केला। राज्यात पीओपी गणपतींच्या मूर्त्यांची येरादारी आणि विक्री आडोवपा खातीर पर्यावरण खात्यान महत्वाचे आदेश जारी केला। पर्यावरण खाते प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्तींचेर खर कारवाई करतले। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, हस्तकला मंडळ आणि उपजिल्लोधिकारी कार्यालय 1 ते 14 ऑगस्ट मेरेन राज्यातल्या चित्रशाळांची तपासणी करतले। पीओपी मूर्ती विकपी चित्रशाळांचो परवानो रद्द करप, सुवात सील करप आणि मूर्ती जप्त करपाचो आदेश पर्यावरण खात्यान दिला। अबकारी आणि येरादारी खात्यान शिव्यांच्या नाक्यांचेर खर तपासणी करप, पंचायत आणि नगरपालिकांनी आपल्या वाठारांतल्या चित्रशाळांची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिवपाचो आदेश पर्यावरण खात्यान दिला। पीओपीचे गणपती येतात ते आमच्या लोकांनी स्वतः विचार करपाची खूप गरज आहे। जेन्ना पयलीं स्टार्टिंग लोक चिकट मातयेचे हाडटाले पळय, तेन्ना धाकटो हाडटाले। आतां लोकांचें कितें जालां, कॉम्पिटिशनां जाता। तेज्या घरान एक व्हडलो हाडलो जाल्यार तेज्यान व्हडलो आपल्या घराचो। हे कॉम्पिटिशनाक लागून हे आतां आमकां सगळें पोल्युशन हांगासर प्रॉब्लम जाता। पोल्युशन कंट्रोल तुमकां खबर आसा कितें हे आतां गणपती ऑलरेडी येयल्ले आसा, पूण लोकांनी चडसो विचार केल्लो आसा म्हाका दिसता। आनी हांगासर हारपोरा ते पंचायतीनूय एक हें घेतलेलें, रेजोल्यूशन घेतलेलें कितें आमच्या गांवांत थिंगासर हें हाडचें ना पीओपी। ताका लागून अशेंच सगळ्या पंचायतींनी घेत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमकां गव्हर्मेंटाक एक आदार जातलो आणि गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी लोकांनी आदार करपाचो खूब गरज आसा, सपोर्ट करपाची। जेन्ना लोक पीओपीचे गणपती हाडचे ना तेन्नाच आमचे सरकार आमी कितें करपाक आहा ते ती आमी प्रयत्न आमचो चालूच आसा। जे आयज आमी क्ले मशीन दितात पळय ते लोकांची हें कित्याक ती वाडटा, कित्याक आनी इजी जाल्लें आसा लोकांक। ताका लागून म्हाका दिसता अशेंच लोकांनी असो सपोर्ट दिवचो आणि ते जे पीओपीचे गणपती येतात ते सारकेच बंद करचे। इन्स्पेक्शन किती कंडक्ट करतले म्हटलं चित्रशाळा पळय तितून 1 तारखेच्यान ते 14 तारीख पर्यंत की पीओपीचे गणपती हांव पळयतलो, हांव स्वता वचून हें करतलो। जे प्रायज गणपती करता समज पीओपीचे आसा जाल्यार तांकां पळय ती गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा पळय तांकां लागू जावची ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।